Your safety is our priority. Protomake, technology and innovation experts from Coimbatore, manufactures in-face shields to hospitals, healthcare workers and other vendors. We also deal in other protective equipments, especially face mask along with mask strap for comfort wearing. Only ₹50 per piece, minimum quantity 1000 pieces. We promise to shield your health. To order now, call on 9975621170. नमस्कार येवकार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स आदीच जर्जर गोंयची अर्थव्यवस्था लॉकडाऊनात रसातळाक मायनिंग बेगोबेग चालू करात आनीक उपाय ना गोंयभरच्यान आवाज चडटा मुख्यमंत्री राज्यपालांनी केंद्रांत लायलो नीट बोर्डाच्यो परीक्षा 17 मे उपरांतच जाहीर 10 दिसा आदीं कळयतले सरकाराची तयारी आसा पूण केंद्राचे दिशानिर्देश ना बोर्ड शिक्षण खात्या बरोबर मुख्यमंत्र्याची बसका लॉकडाऊनाच्या तिसऱ्या पावड्यार पयले दिसा शारां बाजारांनी वर्दळ वाडली कांय सुवातींनी सोशल डिस्टन्सिंग मास्कांची शिस्त कांय शारांनी शेळेली लिकर शॉपांनी कुट्टकारांची वर्दळ कदंबा बरोबर प्रायव्हेट बसी भाड्याक घेवन येरादारी वेवस्थेचो सरकाराचो विचार बसवाल्यांची येरादारी मंत्र्याकडेन बसका दुसरे वटेन बुडीत कदंबाक लॉकडाऊनात 12 कोटी लॉस रेल्वे मंत्रालयाची मान्यताय मेळत जाल्यार फुडल्या 2 दिसां भितर लेबरांक घेवन गोंयच्यान पयली ट्रेन सरतली भायर 80,000 वयर लेबर गांवांक वचपाक जाल्यात रजिस्टर आनी लायटीच्या खात्यांतल्या कामचुकारांक सक्तीन VRS दिवन घरां धाडपाचो प्लान वीज मंत्री मेळ्ळो मुख्यमंत्र्याक घरगुती लायटीच्या कनेक्शनाचेर खंय कसलीच सूट सवलत ना विदेशांत आडकल्ल्या भारतीयांक हाडूंक सरकाराच्यो हालचाली 7 मायासावन परतीची वेवस्था विमानां आनी नौदळाचे बोटी वरवीं हाडपाची वेवस्था दूतावासांनी नोंदणी सुरू आदींच जर्जर जाल्ली गोंयची अर्थवेवस्था लॉकडाऊनात रसातळाक टुरिजमाचे सध्या कांयच खरें पडना अशे परिस्थितींत तग धरतले जाल्यार मायनिंग सुरू करप सोडून आनीक उपाय ना मायनिंग बेगोबेग चालू करचें म्हूण गोंयभरच्यान आवाज चडत आसा समाजीक मळार उद्देगीक आसूं वा राजकी सगल्यांचो एकच सूर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानय प्रधानमंत्र्याक चीट बरयल्या राज्यपालय केंद्रांत नेट लायता खासा रिपोर्ट So tourism is impacted, mining was already impacted, mining has to restart. Government of India should not now bother about small issues and try to hold up these things. मायनिंग हे स्टार्ट करप महत्वाचें आसा ना जाल्यार गोंयच्या इकॉनॉमीचो पूर्ण कोणो मोडटलो सो पयली गोष्ट म्हळ्यार मायनिंग स्टार्ट करप इंडस्ट्री नव्यातल्यो नवे बऱ्यांतले बरे मायग्रंट फ्री बिझनेस म्हणजे गोंयकारां सेंट्रीक जशे उद्योग आसात नॉलेज इंडस्ट्रीज त्या टायपाच्यो इंजिनियरिंग इंडस्ट्रीज गोंयांत हाडच्यो गेली 70 वर्सां गोंयचो मायनिंग व्यवसाय हो चालू आसा आणि 70 वर्साच्या कालावधीत 2012 मायनिंग अचानक बंद जाले 2012 मायनिंग बंद जाल्या उपरांत बार्ज ओनरांचेर एक संकट आयले आणि ते महासंकट आज 8 वर्सां जाली कशा पद्धतीन आम्ही वावरतात थोड्या लोकांनी बार्जीस डिस्ट्रेस म्हणून विकून उडयल्यात आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांक विनंती करता की सध्या जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थितींतल्यान आमचो जर मायनिंग हे एक गोंयचे बॅकबोन आशिल्ले आणि जर परत ती परिस्थिती जाग्यार येवपाक जाय जाल्यार इमिजिएटली मायनिंग हे चालू जावपाक जाय कायदेशीर मायनिंग हे चालू जावपाक जाय 12 उपरांत आमचे मायनिंग बंद जाल्ले आसा गोंयच्यो आनी आमचेर मोठे व्हडले संकट येयल्ले आसा कित्याक इल्ली गरिबी वाडत आसा बेकारी वाडत आसा तेन्ना आमच्या गांवांत
खंय तरी मायनी स्टार्ट जावन लोक कामां आसतले, बेकारी कमी जातली म्हणून आमी आशेन उबे आसा की गोंयच्यो मायनी बेगीच्या बेगीन सुरू जावच्यो म्हणून आमी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तेणी आमच्या पंतप्रधानाक आमची कळकळीची विनंती जी आमी तुमकां करता ती तांकां पंतप्रधानाक करची आनी खंय तरी आमच्यो गोंयच्यो मायनी चालू करच्यो पुन्हा. आयज खंय तरी गोंया कडेन एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा, एक चान्स आसा इकॉनॉमी बॅक करपाक लागून, परत जाग्यार हाडपाक लागून. आनी तेजें म्हणल्यार एकूच सोल्युशन आयज आमचे कडेन उरलेलें आसा, म्हणटा तें मायनींग. आयज गोंयान मायनींग स्टार्ट जावपाक लागून गरज आसा आनी मायनींग जर गोंयान स्टार्ट जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमची इकॉनॉमी टोटली कॉलॅप्स जातली आनी लोकांची अशी परिस्थिती जातली की लोकां कडेन जेवपाक अन्नाक लागून लोक तरसतले. आमच्या आमदारांनी असेंब्लीकूय दिसता सेम स्टँड घेतला की सरकारान बेगोचे बेगीन ह्यो मायन्यो स्टार्ट करच्यो. आमचो पूर्ण पाठिंबो सरकाराक आसतलो, पूण सरकारान बेश्टीच फटोवपाची आश्वासनां लोकांक दिवची न्ही आनीक लोकांक बेश्ट्याच आशेचेर दवरची न्ही. ज्या तरेन तेणी मायनींग बंद केल्ल्यो ती तेंची परत जबाबदारी आसा. आयज केंद्रांत सरकार तुमचो आसा, राज्यांत सरकार तुमचो आसा आनी लोक आतां हाल काडीत आसात. तुम्ही फक्त तारीख पे तारीख दीत आसात. हेचे पयलीं बी आमी लेटर तेन्ना प्रायम मिनिस्टराकूय बी बरयल्ली. आमी क्लियर स्टँड घेतलेलो आसा. जे कितें करून मायनींग स्टार्ट करपाक जाय ते मायनींग स्टार्ट करात. Today, all this time, 30% of our Goa's income was coming from mining and 30% was coming from tourism industry. Now mining is gone, tourism also is not likely to start for next 6 months. So during this period, at least government of India should make certain legislative cure should be taken so that the mining starts at the earliest. And this is the time where people are together. I feel that everybody understands the position. Even Supreme Court will appreciate the position of government of Goa that they are also in a financial crunch. Similarly, the whole state of Goa also is in a financial crunch. So this is the right time to take the right decision. We feel that something should be done. And if legislative cure is possible, it can be easily possible. So it should be done at the earliest or should be done through the ordinance. We feel that this is the right time to do it. So कसे जाल्यारच ऑक्टोबरान मायनिंग स्टार्ट करपाक शकता. If this happens sometime in October, then again this season will go. Now already 8 years have passed. We are without business. जायत्यो बार्जी आतां स्क्रॅप जायत आसा. Ultimately situation will happen that there will be no barges left to start the mining. Just imagine today with these 4 exporters bringing ships, there are no barges available for transportation of iron ore. मायनींग 2012 तेन्नाच्या सरकारान जे बंद केल्लें ते परते आनी सारकें चालू म्हणटा तें जावना. विधानसभेत खूब फाटी आमी ताजेर प्रश्न उठयलो. विधानसभेत आमी पूर्णपणे सरकाराक सांगलें की मायनींग बेगीन चालू जावप ही काळाची गरज आसा. मायनींग डिपेंडंट जेन्ना दिल्लीक गेल्ले तेन्ना हांव सुद्दां तांचे बरोबर थोडे वेळ धरणाक बशिल्लो वचून दिल्लीक आनी तेन्नाय आमी विनंती केल्ली केंद्र सरकारा कडेन तांचे बरोबर की तुमी जाता तितले बेगीन हें मायनींग रिज्यूम करपा खातीर प्रयत्न करचे. गोंयांत सरकारी भारतीय जनता पार्टीचें आसा, देशांतूय बी सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा तेंय भारतीय जनता पार्टीचें आसा. तरी आसतना इतलो तेंप तें मायनींग कित्याक सुरू जायना हांव नकळो. अनएम्प्लॉयमेंट सगळे परिस्थिती आज अशी बिकट जाल्ली आसा की लोकांक कितें करचें म्हणटा तें कळना. आनी तातूंत टुरिजम बंद जाल्ल्यान आनीकय मोठे प्रश्न उपस्थित जातले. कित्याक गाडेवाले जायत, तुगेले रिक्षावाले जायत, मोटरसायकलचे पायलट जायत, शॅक्सवाले जायत, ह्या सगळ्याच्या मुखार आज मोठी आर्थीक परिस्थिती उबी जाल्ली आसा. आनी हातूंतल्यान मार्क काडप किंवा रिलीफ दिवप जाल्यार एक म्हणजे सरकारान जाता तितले बेगीन मायनिंगाच्या संदर्भात रिज्यूम करपाच्या संदर्भात डिसिजन घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता. ग्रीन झोन गोंयांत बऱ्याच आस्थापना धंद्यांक सूट. लॉकडावनाच्या 3ऱ्या पावड्यार पयले दिसा प्रुडंटान गोंयभर ग्रावंड झिरो परिस्थिती पळयली. कांय सुवातींनी सोशल डिस्टन्सिंग मास्कांची शिस्त दिसता. मात मडगांवा सारकेल्या सुवातींनी बाजारकार गिरायकांची लॉकडावनाची शिस्त शेळयली. पसरकारांकूच मास्क ना. पयल्या दिसा लिकर शॉपांचेर कुट्टाक मात वर्दळ. खासा रिपोर्ट. लॉकडावनाच्या 3ऱ्या पावण्यार पहिल्या दिसा सोमाराक कितलीशीं शॉपां, कचेऱ्यो आनी आस्थापनां परत उक्ती जाली. बाजारातूय वर्दळ सुरू जाली. दिवचल बाजारात गर्दी कमी. थंय लॉकडावनाची शिस्त बऱ्यापैकी दिसली.
नेम पाळिना जाल्यार धंदो बंद. मडगांवां मात परिस्थिती सापूच वायट. फळां भाजयेच्या बाजारात सोशल डिस्टन्सिंग नांवाक ना. गांधी मार्केटातूय तेच. पसरकारांकूच मास्काचे पडिल्ले ना. गिरायकाय तसलीच आनी पसरकार तांचे फुडले. एक एकल्याचे जापो आयकात. तुगे मास्क खंय रे? तुगे बोडसान घालपाक 40 रुपया डझन. तुगे मास्क खंय? गरम हो गया. कैसे मास्क किधर है तेरा? आपका मास्क किधर है? क्योंकि अंदर रखने के लिए अभी निकालो. आप मास्क नहीं पहनते तो गिराक कैसा पहनेगा? नहीं, वो गिराक आने नीचे गिर रहा था, वो निकाला. कैसे? तुके मास्क को यहाँ मास्क यहाँ दिखाले. मास्क किधर है? मास्क को यहाँ किधर दरबा दे. आम्ही मडगाव बाजाराच्या अध्यक्षाकूय गाठलो. शिक्षण म्हणजे त्याची ते दवरपाची शिका. आम्ही ह्या उगलेला याचो तुम्ही फायदो कसो घेवचो. गिराकाचो फायदो घ्या, लोकांक त्रास करपाक फायदो घेवं नाका. लक्षात ना. आनी पळय मास्क कोणाची तोंडां ना न्ही ताका 100 रुपया फायन. सगळ्यांक दुकानार बसून मास्क घालपाचो पडटलो. याद दवराका. ह्या सोबत तुम्ही पायना जाल्यार परत लॉक पाहिजे. आता आम्ही बरे भशेन रावन सारके म्हणजे गव्हर्मेंटाचे कलेक्टराचे ऑर्डरीज कशें आहा आनी कशें आमी रावतले आनी आमकां सगळे वेपाराक सांगून आमी बरे भशेन गिराक धंदो करतले. आमी तांकां आज ऑर्डर दिताय आनी ऑर्डराचेर तांकां आमी अंडरटेकिंगूय घेतले. हे आमगेले फ्रूट वेंडर वेजिटेबल वेंडर्स हाचे कडेन अंडरटेकिंग घेतले. ते मेंटेन करतले मग सोशल डिस्टन्सिंग आनी मास्क हे इम्पॉर्टंट. मास्क कांय नासो येयलो तांकां दिनाक म्हूण सांगिल्लें तांकां आमी. हे 2 कंडिशन तांकां घायलो घाताय. आमी एसपीडी येयली आनी आमी चेअरमॅनाक मेळ्ळी आनी तेणें आमकां सांगलां मातशें सिस्टम करुया आनी बसाय मातशें पयस पयस. सो आतां कितके खंयची शॉप ओपन जातली? आमगे नुस्तें फीश, ड्राय फीश आनी वेजिटेबल आनी फ्रुट्स. वास्को फळ भाजयेच्या बाजारातूय बाजारकारांचे तेच. एकदा बाजार थाटून मेकळो काय जालो. शिस्तीचे कोणाक पडलेले ना. तांकां रिक्वेस्ट केला हांवें तुमी डिसायड करा. तुमी मिटींग घेया, डिसायड करा की खंयची शॉपां ओपन दवरतले आनी खंयची शॉपां बंद दवरतले. ते एग्री जाल्यार ते म्हणटा आमी पयलीं पळयता आनी त्या प्रमाणे कळयता अशें म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. ते म्हाका सांगपाक गेल्ले की आमी सगळीं शॉपां ओपन करता. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केली की एक सोडून एक शॉप ओपन करा आनी सोशल डिस्टन्स आनी मास्क यूज करा म्हणून सांगलें. आनी म्हाका दिसता ते एग्री जाल्यार. आतां म्हाका तेंच्यांनी सांगलां एक इन्स्पेक्टर दी, एक पुलीस दी आनी तुमी मेंटेन करा. आतां म्हयनो मायज जालो लॉकडावन जाल्यार. आमी दुकानां बंद करून सुशेगाद घरा आसा. आनी जेका पळय लायसन ना विदा लायसन ते बिंदास धंदो करता. खंयच्या ऑफिसरान येवन आयज पर्यंत इलिगल कोण बसता तांकां उखललेले आहा ते आमकां दाखयात. 1.5 म्हयनो जालो नुस्तें मार्केट बंद करपाची हेंचे कडेन कापासिटी ना. कित्याक ना? म्युन्सिपालिटीचे वर्कर गेला जाल्यार तांकां खाळयो कितें म्हणटा गाळयो मारून धाडयता. हे घाटी वसाय म्हणून. कोण घाटी आनी कोण गोंयकार? आमी गोंयकार न्हू. आमी घाटी. आमी खंयच्या घाटासून येयला. पिलियन रायडरांकूय खंय हेल्मेट सक्ती. गिरायक दुसऱ्यान वापरिल्ले हेल्मेट घालना. एके वटेन धंदो बुडटा, दुसरे वटेन हेल्मेटाचेर तालाव. आमकां त्रास करता परती हेल्मेट डबल हेल्मेट घाल म्हूण हांगा गोंयांत डबल हेल्मेट चलना. ते कितें करता एकट्यान घालिल्लें हेल्मेट दुसरो मनीस घालना. तुमकां दंपार बसून एक पॅसेंजर मेळ्ळें 50 रुपया मेळ्ळे जाल्यार आमचें कितें तरी चलता. आमचे बायल भुरगे दिवन आमी कितें करपाचें. टॅक्सी आनी पायलट म्हणल्यार पायलट स्टार्ट म्हणल्यार तो पुलीस हाडयता. हिंगा नावेली हाडयला पुलीस. रेल्वे स्टेशना मुखार जाल्यार असो जालो तसो रेल्वे स्टेशना भायर उबे आहा ते पुलीस हाडयता. टॅक्सी मोटरसायकल काडपा जायना म्हणटा. तुमकां ट्रान्सपोर्ट म्हणला तुमकां सोशल डिस्टन्स हाका म्हणटा दिसता पुलीस. आमी कितें करपाचें? आमी चिल्लर पल्लर कितें करतले म्हणल्यार ते येना. तुमी कितें तरी आमकां हेल्प करपाचें ते सपोर्ट करपाचें आमकां. इतले मजगती लिकर शॉपां म्हयन्याभरान उक्ती. लोकांच्यो कुट्टाक वायन शॉपांनी लायनी. सोऱ्याचो थेंब ताळ्यार पडलो म्हूण वेल्यान सरकाराचे उपकार. बरें लागले कित्याक सोरो स्टार्ट जालो म्हणून. आमचे इतले दीस आमचे पोट आनी तकली सारकी हेडींग जाताली सोरो ना जावन. आज स्टार्ट जालो देखून CMाक थँक्यू. पूण आमकां आतां हे दिसांक पिवन सारको फुदूळ घालपाक जाय कित्याक जिवाक आमचे त्रास जातात. कस्टमरांक मास्क लायना जाल्यार आमी सोरो दिना. प्रत्येकाने कंपल्सरी मास्क लावंक जाय.
कितको डिस्टन्स दवरपाचो तुमकां येदिल्लो कितको डिस्टन्स दवरपाचो येदिल्लो आसा 1 मीटर 9 ते 6 सांजचे लोकांचो आतां रिस्पॉन्स कसो आसा लोकांचो सकाळच्यान रिस्पॉन्स आशिल्लो सकाळी ओपन केल्या लायनी लागले लोक लायनीन उबे रावले सारके प्रत्येकाने लायनीनूच रावन मारले ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट बोर्डाच्यो परीक्षा 17 मे उपरांतच जाहीर परीक्षेच्या 10 दिसां आदीं कळयतले शिक्षण खातें बोर्ड आनी कार्यकारी समितीचे बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें सरकाराची तयारी आसा पूण केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या दिशा निर्देशां प्रमाण खंय आदीं वेळापत्रक जाहीर करप शक्य ना डेंटिस्ट आतां प्रॅक्टीस सुरू करूंक मेकळे गोंयांत ट्युरिस्ट कोणाच्या घरांत आसात जाल्यार तांणी तें पुलिसांक कळोवचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो हे स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स आमकां फॉलो करचे पडटा MHAच्या गायडलायनीच्या अनुसार त्या खातीर म्हजी सगळ्या टिचरांक रिक्वेस्ट आसा की फुडले 10-12 दीस तेंच्या कडेन कंटिन्युअस इन टच रावचे भुरग्यांक कावन्सिलींग करचें पेरंट्सां कडेन म्हजी रिक्वेस्ट आसा की भुरग्यां कडेन वेवस्थीत रित्या कावन्सिलींग करचें भुरग्यांक आनी परीक्षा ही जातली बट आमी 17 तारखेच्या उपरांतूच डिक्लेअर करपाक शकतले 17 तारखेचो 3rd लॉकडावन सोंपलो काय गोवा हो ग्रीन झोन मेंटेन उरचो हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी तशें जर जालें जाल्यार 18 तारखे दीस आमकां एग्जाम डिक्लेअर करपा खातीर मेळटली अजुनूय फॉरेनर्स खूब मोठ्या प्रमाणांत ज्यांच्या घरांनी हॉटेलांनी किंवा गेस्ट हावजांनी रावता आसत जाल्यार तांच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर फक्त रजिस्ट्रेशन करचें की कितले फॉरेनर्स आसा आनी कितें हाजो आंकडो कळपा खातीर आमच्या पुलिसांक सहकार्य करचें जेणे करून अजुनूय फ्रॉम वीच कंट्री आनी हाव मेनी फॉरेनर्स हे गोंयांत रावता हें कळप हें गरजेचें आसा कळंगूट एकल्याक मारला तो शमशाद मलीक मूळ दिल्लीचो कळंगूट एका हॉटेलांत कामाक आसतालो एका शॉपा वेल्यान ताणें मोबायल खंय घेतिल्लो तो पेड्ड्यार जालो म्हूण जाप विचारूंक गेल्ले कडेन त्या शॉपवाल्यान बरोबरच्यांक घेवन खंय ताका बडयलो त्या मारान तो सोंपलो कळंगूट पुलिसांनी हे केशींत 3 जाणांक धरल्यात घेव एक कमर्शियल ब्रेक रोखडेच परत मेळया विदेशांत आडकल्ल्या भारतीयांक हाडपाक भारत सरकाराच्यो हालचाली सुरू 7 माया सावन परतीची वेवस्था टप्प्याटप्प्यान चालीक लागतली खासा विमानां वा नौदळाचे बोटी वरवीं तांकां हाडटले वैजकी स्क्रिनींग करून जांकां कोविड-19ची लक्षणां नात तांकांच परत येवंक मेळटलें भारतीय दूतावास आनी उच्चायुक्तांनी अशा भारतीयांची नोंद आनी रजिस्ट्रेशन सुरू केलां विदेशांत आडकल्ले कितलेशेच NRI आनी हेर गोंयकारय परत येवंक सोदतात कदंबा बरोबर प्रायव्हेट बसी भाड्याक घेवन येरादारी वेवस्था करपाचो विचार सरकार करता प्रायव्हेटांक सोशल डिस्टन्सिंग परवडपाचें ना म्हूण बसवाल्यांची कांकू सुरू सरकार म्हणटा प्रायव्हेट बसवाल्यांनी बसी भाड्याक कदंबाक दिवच्यो लॉकडावनांत कदंबा त्यो चलयतली ते खातीर नेम अटी थारायतले म्हूण मंत्री माविन उलयला पायलटांक थाकाय म्हूण खंय पिलियन रायडरांक लॉकडावनांत हेल्मेट सक्ती काडल्या फाटलो जो आसा तेका हे कोवीड हे जाचे पसून फाटले एग्जेम्प्ट आसतले आमी फाटलो पिलियन रायडर आहा तेका क्रॅश हेल्मेट घालना जाल्यार जाता हें हांवें तांकां सांगलें रिलॅक्सेशन आमी तुमकां दिता बट दे वील हॅव टू वेअर अ मास्क दे वील हॅव टू वेअर अ मास्क इज कंपल्सरी that instead of you running on some routes the private bus service you give it to Kadamba to run we will hire the buses from you and we will run the entire services on behalf of Kadamba so as to what will be the rate per kilometer what are going to be the terms and conditions roughly they will look after the maintenance of the buses it will be their driver only conductor will be ours and revenue we will be collecting. So we told them if there are losses on some routes or whatever, it will automatically accumulate on Kadamba losses. बसवाल्यांची येरादारी मंत्र्याकडेन सकाळी बसका जाली आणि सगळे ओनरांनी आमी एश्युरन्स दिला की आमी सगळे वावुरतले आणि त्या प्रमाणे सगळे ते हे जातले मागीर इन्शुरन्स कितें आहा पळय इन्शुरन्स आमचो सोंपला तो मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लो आमकां की लॉकडावन पिरियड जो 2 म्हयने कोणाचो पळय वेस्ट जाला तो फुडें वाडोवन दिवपाक तसोच त्याच प्रमाणे फिटनेस कोणाचें सोंपला रोड टॅक्स पॅसेंजर टॅक्स हे जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या हातीन आहा ते एक्सटेंड करून दिवपाक तो एक डिसिजन सगळो जाल्लो आसा
आनी बाकीचे आमचे सबसिडीचे बी आमी जे लक्षान हाडून दिल्ले की पेंडींग आहे ते डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्या की जाता तितले बेगीन सॉल्व करून आमचे कितें आहा पळय अमावंट तो डिस्ट्रीब्यूट करून करपाक पावला उखलची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दुष्काळांत चडीत म्हयनो. कोरोना लॉकडावनाच्या बोवाळांत लॉसांत बुडिल्ल्या कदंबाक 12 कोटी लुकसाण. कदंबाचो जीएमच सांगता जिल्लो अधिकाऱ्याची परवानगी घेवन कदंबा कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्रा आनी महाराष्ट्रांत मायग्रंटांक सोडपाक ट्रिपी मारतली. ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांचे भलायकेचे नजरेन खंय सगळी खबरदारी घेतल्या. सिच्युएशन कशें आसा एज फार एज केटीसी ट्रान्सपोर्ट इज कन्सर्न? आमी आयज 225 बसी चलयल्यो फॉर गोवा आनी आतां डिमांड आसा लोकांक भायरचे कर्नाटका, केरळा बी स्टेटीन व्हरून सोडपाचे. सो तो रिक्वेस्ट आफ्टर गेटींग परमिशन फ्रॉम कलेक्टर लेवल वील ऑपरेट. कितले बसीस मागलेले आहा तुमकां? इट इज एज पर द डिमांड. बट बेसिकली वीच स्टेट्स? We would operate in the nearby state like Kerala, Andhra, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra. Bihar आसा because there are number of Bihar distance कमी चड आसा आनी ते परवडपाचे ना गाडयो. इट टेक्स अराउंड 6 days फॉर ऑपरेशन. वचपाक 3 दीस आनी परत येवपाक. ड्रायव्हरांकूय थंय जेवणाचे तेजे प्रॉब्लेम आसा. सो इतले लॉंग डिस्टन्स वी मे नॉट गो बट नियरबाय स्टेट्स वील ऑपरेट. बट एज फार एज दॅट सेम थिंग तेतूनय तुमकां आनी एक प्रॉब्लम म्हणटा पळय तो सॅनिटायझेशन गाडयांचें. वी हॅव परचेज मशीन्स. आमी ती बरोबरच गाडया वांगडा दिता सॅनिटायझेशन करपाक. सो वेन वी कम फ्रॉम दॅट सायड बिफोर एंटरींग गोवा वी सॅनिटायज एंड देन वी एंटर दी गोवा. Anything could you highlight in the last 1 month because of this lockdown and you must have gone through a huge loss. So how it is? About आमकां 12 कोटी सुमार लॉस जाल्लो आसा. एप्रील आनी रेवन्यू लॉस. सो आमकां रेवन्यू येवपाचो आशिल्लो तो आयलो ना. गव्हर्मेंटा कडेन तुमी कितें मागला? गव्हर्मेंट सपोर्टाचेरूच चल्ला. रेल्वे मंत्रालयाची मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार फुडल्या 2 दिसां भितर मायग्रंट लेबरांक घेवन पयली ट्रेन गोंयच्यान भायर सरतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. आतां मेरेन 80,000 वयर लेबर खंय गांवांक वचपाक रजिस्टर जाल्यात. मुंबय उरिल्ल्या तारवटीचे फुडें कितें जालां काय विचारल्यार तें खंय मिडियाक चड खबर. ट्रेन्साचे केन्ना भायर आनी तुमचे सांगलें बिकॉज ते हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. मायग्रंट्स हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड टू रजिस्टर इन एवरी पंचायत सना. रेल्वे मिनिस्ट्रीन परमिशन दिवपाक जाय ना. 2 ट्रेनी आसा. आमकां सगळो रिकॉर्ड मेळ्ळो पण खंयची पयली ट्रेन सोडप चल्ला. सगळें जाल्या उपरांत एखाद्या वेळी 2 दिसाच्या भितर पयली ट्रेन सोडली वयतली. ओके. आयज सी फेरस कितें येवपाचें? कितले मायग्रंट्स रेजिस्टर जाला? मोर दॅन आयज तर म्हाका दिसता 80,000च्या वयर पावले. सर ते काल विचारलं शकला की ते आता एमर्जन्सी कोण मायग्रेट वयता तेंचे बिझनेसा कोण भायर पडले तेंचे पिड्यार जाल्या की परत येवपाक तांकां कितें प्रोसिजर? ताका आतां कशें करतले? ताका आमी कितें सांगतले? ताका उरलें ना. आतां आसा तांकां त्या खातीर राव म्हणटा. सर आनी महाराष्ट्र गव्हर्मेंट थोडे जाण धांवडोन घाली ना ह्यान पयलीं. ना तेंचे बिझनेस तेंचे एकाचो बापूय मेल्लो तो आतां वयता तो आपूण परत तेज्या कंपनीन मागीर ताका थोडो टायम वयतलो. महाराष्ट्र गव्हर्मेंटा कडल्यान तेजें परमिशन मेळना खंय हांकां वचपा खातीर? कोणाक? मायग्रंट्स आहा ते पळयता आमी CS लेवलाचेर हें करता. एनी आयडिया लायक इतलो बंदोबस्त केला सी फेरस कितें येवपाचें? खबर ना म्हाका. तुका खबर आसतली सगळ्यान पयलीं. लायटीच्या खात्यांतल्या कामचुकारांक सक्तीन VRS दिवपाचो मंत्री निलेश काब्रालाचो प्लान. हो इशू घेवन तो मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्लो. मुख्यमंत्री सांगता तशें खंय करपाचें. जो तो सवलती मागता. घरगुती लायटीच्या कनेक्शनाक खंय कसलीच सवलत मेळपाची ना. लोक पास केल्ल्या लोडा परस खंय लायट चड वापरतात. हांव आतां CMाक नोट मूव करतालो की एक तरी आमचे जे स्टाफ आसा जे नॉन वर्किंग स्टाफ खूब त्रास जाता. तांकां इजी ते खंयचे पॉलिटिकल फोर्स येता कोणाचो कॉल येता आनी ते हांगा तांकां वीक पोस्टींग दिता. अरे वयर चडना जाल्यार हांवें चडपाचें लायटीचेर. निलेश काब्रान पोलार लायट चडपाचें तेणें काम करपाचें. ना ते पडल्या ते तांकां हें जायना तांकां पिका आनी कितें आसा म्हूण तांकां ते स्टेशनाचेर घाल तसलें करचो ना हांव. आज पासून करूं ना. आनी हेजे फुडें जे हांवें ऑलरेडी म्हाका दिसता फूल लिस्ट काडला की हे लोक काम करना. हांव CMाक आतां सांगपाचो आहा तांकां तरी कंपल्सरी VRS दी. कितल्या जाणांची लिस्ट ना ते हांव शेअर आतां करूंक शकना कित्याक ताजे डिटेल चालू आसा. VRS कंपल्सरी VRS घे म्हूण सांगता. ते म्हाका खबर ना. ते CMा कडेन विचारता. तेजे हांव कमेंट करूंक शकना. म्हाजे डिपार्टमेंट हांव मिनिस्टराक कमेंट करूंक शकता. बाकीचे डिपार्टमेंट हांव करूंक शकना.
तुम्ही सीएमा कडेन विशय व्हरतले माझ्या डिपार्टमेंटचा विषय मागतलो. ओके. आणि हॉटेल इंडस्ट्रीचे लायटीचो कितें इश्यू आसलो ते तेन्ना आमी बील रेज करूं ना. आज ते सीएमा कडेन आमी 1 तारखेक नॉर्मली बील रेज करता, पण आमी बील रेज करूं ना. तो विषय आमी ट्रेड बेर घेता आणि ताका लागून आज 4 तारीख, 1 तारीख सुटी जाली, 2 तारखेक शेनवार जालो, 3 तारखेक आयतार जालो, आज 4 तारीख. हांव सीएमा कडेन सगळे डिटेल घेवन सीएमा कडेन उलोवन सीएम कितें म्हाका गायड करतात ते भशेन हांव प्लॅन कितें आपण सीएम कसो गायड करता ते भशेन करतलो. आनी तो सीएम गायड करतरी तुका सांगता. पयलीं हांवें सांगलें म्हणून मागीर हांव सीएम जालो ना. हांव थोडे मंत्री आमचे सीएम जाल्ले तशें हांव जावंक शकना. ते कोणूच स्टेटमेंट करता कितेंय करता ताका मागीर पळया. पूण हांव जे पर्यंत म्हजो सीएम आसा, हांव मंत्री, म्हाजे वयर सीएम आहा, सीएमाक म्हाजें काम सांगपाचें, सीएमान अशें कर म्हणल्यार हांव करता. हांवें पळय तूं चिंत मरे, डॉमेस्टीक हावसहोल्ड कनेक्शन घरा रावले, लायटी फ्रीज चालू. म्हाका आतां लायफान प्रॉब्लम पडटा कितें जाला, आतां घरा कडेन लोक रावता पळय तेणी इल्लिगल एसी बी घातल्या. आतां कन्जम्पशन चड जावपाक लागल्या आनी फिडर जे घरचे फिडर वयता पळय ते ट्रीप जावपाक लागल्या. कितें प्रॉब्लम जावपाक लागला म्हाका दिसनी. सो तांकां आनी कशें बेनिफीट दितले घराचे. घरा सगळे घरा आसा, घरा लायटी चालू, तांकां न्हू. फक्त एक डॉमेस्टीक आनी जे कमर्शियल आसा अप्रूव्ड लोडा परस चड यूज करता. हय. अरे मागीर तूं कसो ताका बेनिफीट दितलो. कोणाचे एक खंयच्या घरा कडेन तशें आसचें ना. सगळ्याचे चेक करपाक गेले कोण करीत ना मागीर फुडलें. एकदा घर बांदून जालें की मागीर एक्सटेंशन. आतां म्हाका फिडर ट्रीप जाता खूब जाणां हांव तें सांगता कितें आतां सोल्युशन काडटा ताका. घरगुती लायटीच्या कनेक्शनांचेर मात कसलीच सूट सवलत मेळची ना म्हूण काब्रालान स्पश्ट केला. लोक खंय लोडाच्या बाबतीत प्रामाणीक ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.